नमस्कार. आयचे आमचे दुसरे कॅन्डिडेट आसा प्रियोल कॉन्स्टिट्युएन्सीतले आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट बाब नोनू नायक. सर तुमकां येवकार आमच्या कार्यावळीन. नमस्कार. तुमचे हांगासर कॅम्पेनींग चालू आसा. बरोबर. लोकांची पल्स कितें म्हणटा? लोक बदल सोदता आणि ह्या वेळाचेर गोंयान बदल जातलो आणि प्रियोळ मतदारसंघान तर निश्चित जातलो ह्या बद्दल मात्तूय दुबावत ना. कारण ह्या वेळाचेर आम आदमी पक्ष गोंयान रुजू जाला आणि रुजू इतल्याकूच जाला प्रसिद्धीक जावंक ना, सिद्ध जावपाक जाला. आणि आम आदमी पक्ष गोंयान सिद्ध जातलो तेन्ना प्रियोळ मतदारसंघान आम आदमीचो उमेदवार जैतिवंत जातलो हे लोकांच्या तोंडान आसा. आमच्या मनान आसा पूण लोकांच्या तोंडान आसा. तुम्ही पत्रकारितेनी खूप काम केलां. ताच्या बद्दल थोड्या लोकांक सांगात. पत्रकारितेन म्हटल्या बरोबर हांव 1986 ते 2004 पर्यंत तरुण भारताक हांव डेस्काक काम करतालो आनी पत्रकारितेचो अनुभव म्हाका लोकांक वळखोवपाक मेळ्ळो आनी लोकांक वळखता ताच्यान पयलीं सुद्दां हांव समाजकारणांत आसलो पूण पत्रकारितेच्या संदर्भान जेन्ना आमी काम करताले तेन्ना लोकांची वळख जाली, ह्या राजकर्त्यांची वळख जाली आनी राजकर्त्यांची वळख करता करता हांव राजकारणांत किंवा समाजकारणांत केन्ना गेलो तेंच म्हाका कळ्ळें ना. म्हणून आज ह्या राजकारणांत पावल दवरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. तुम्ही बरोबर, पंच बरोबर. आशिल्ले हय. आणि तुम्ही तेन्ना आम आदमी पार्टीक नाशिल्ले, वेगळ्या पार्टीक सपोर्ट करताले. बरोबर, बरोबर. मागीर हे जंपिंग कित्या खातीर जालें तुमचें? जंपिंग कशें म्हटल्यार हांव 2007 पंच मेंबर बेतकी खंडोळा आसलो. 2007 तेन्ना सगळो गांव म्हणटाले की नोनू नायक सरपंच जावंक जाय. पूण ह्या राजकर्त्यांनी अर्थान दीपक बाब ढवळीकर जो MG पक्षाचो लिडर जो आसा तांचो एक कलमी कार्यक्रम आसलो. कितें म्हणून कितेंय जाल्यार जाता पूण नोनू नायक म्हणटा तो सरपंच जावंक जायना. कारण हे राजकीय पक्ष नोनू नायकाक भियाताले म्हणून इतल्याकूच नोनू नायकाक वाचूंक कळटा, बरोवंक कळटा, सांगूंक कळटा. ह्या राजकर्त्यांक फक्त नंदीबैलूच जाय आनी हे नंदीबैल जेन्ना जाय तेन्ना राजकर्ते सांगता तशें नंदीबैल तकली हालयता आनी तांकां जाय तशें बरोवन सगळें करता. पूण तो पिंड म्हाजो न्हू. म्हाजो पिंड जो रायट टू फायट. आनी हांवें जेन्ना 2007 पंचायतीन पावल दवरलें त्या वेळाचेर एकूच हें केलो की विकास. म्हाका दुख्ख दिसता सांगपाक 2007 RDNसून 7,20,000 रुपया हांवें एक कंपावंड बांदपाक हाडलेलें. प्रोसिजर जालो, ताचें उद्घाटन जालें पूण त्या वेळाचेर गांवांत फाम पडली की नोनू नायकान 7,20,000 रुपया हाडले. केन्ना हें 2007 पूण 2007 जर 7,20,000 रुपया नोनू नायक सरपंच नासतना पंच म्हणून हाडूंक शकता जर सरपंच जाल्या नंतर तो कितेंय करूंक शकता. पूण ह्या सदरा खाली तो प्रोजेक्ट बंद उडयलो आनी 1.5 वर्सान ह्या राजकर्त्याच्या सांगण्या वयरसून हे पयशे परत धाडले. हें सगळ्यात मोठें दुख्ख. दिसहाटण जालें ना की हे सगळें चल्लां नाका हांकां जर जाल्यार आपण सोडचें अशें बी न करता तुमी मुखार सरले. ते कित्या खातीर? कशें आसता प्रत्येक गोष्ट हो नेतृत्व गूण जो आसता तो रक्तान आसता आनी म्हाजो नेतृत्व गूण रक्तान आसा. म्हाका कोणें बाबा तो नेतृत्व गूण दिल्लो असो ना. जें रायट टू फायट जें दिसता तें उलोवप आनी आज पर्यंत जें दिसता तें हांवें उलयलां आनी दिसता तें उलयता आसतना प्रखरपणान ज्या गोष्टीक विरोध करपाक जाय तेका हांवें विरोध केला आनी विरोध करता आसतना आज आम आदमी पक्षान म्हाजी दखल घेतली. कारण जेन्ना पंच म्हणून हांवें जेन्ना काम केलें त्या पंच म्हणून केल्ल्या कामाचें आनी म्हाज्या सर्वसामान्य सामाजीक कामाची प्रत्येक मनशाच्या दृश्टिकोनासून म्हाजी पारख केली गेली आनी ह्या पारखेनसून म्हाजी निवड जाली आनी 1 नोव्हेंबर 2021 हांव आम आदमी पक्षान जॉयन जालो. आम आदमी पक्षान अशें कितें आसा जाका लागून तुमी तांची ही ऑफर एक्सेप्ट केली? एक्झॅक्टली कशें आसा पळय आमी आतां पेपरान वाचता की अरविंद बाब केजरीवाल हो एक व्यक्ती, आम आदमी पक्ष ही पार्टी. पूण हांव अशें समजता अरविंद बाब केजरीवालाच्या वैचारीक पातळीचेर जो विकल्प आनी जो विकास तेंच्यांनी दिल्ली मॉडेलाचेर वचून आपणायला तो विकास गोंयान हाडप अत्यंत गरजेचें आसा. कारण गोंयान ज्या पद्दतीन हें राजकारण बरबटलां फक्त हांवूच फुडें हांव फाटीं हांव सायडीकूय हांव हो जो प्रकार जो आसा जर सोंपयतले तर आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वा सकयल गोंयान राजकर्त्याचें राजकारण हाडप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा आनी सर्वसामान्यपणान अरविंद बाब केजरीवालान जो विकल्प जो गोंयान हाडला तो विकल्प ह्या राजकारण्यांक सोंपोवपाक येयलो असो म्हाका जें ठाम मत आसा. कारण ज्या पद्दतीन 70 सिटां पैकी 67 सीट जर दिल्लीन येता तर 40 सीटां पैकी 30 सीट हाडपाक कांयच दुमत ना. दुसरें सांगता दिल्लीन 2 कोटी प्लस मतदार पूण गोंयान 40 मतदारसंघान फक्त 15 लाखाच्या सकयल. म्हणजे दिल्लीन 15 लाखांचो एक मतदारसंघ आसा पूण हांगा 15 लाखांचे 40 मतदारसंघ हाडपाक कांयच ना आनी गोंयान हे फावटी बदल जातलोच जातलो ना. हे फावटी मतदार BJP घरा धाडटले. कारण गोंयकारांनी संकल्प केला गोंयच्या मतदारांच्या मनान जो खतखत आसा तो खतखत 14 फेब्रुवारीक व्यक्त जातलो
हें हांव ठामपणान सांगूंक सोदतां. कारण जो खतखते उलयता, म्हाज्या वांगडा लोक भोंवताले, म्हाज्या वांगडा भोंवता आसतना हे राजकर्ते कित्याक नोनू वांगडा तुमी कित्याक भोंवता, त्या वांगडा कित्याक भोंवता, अशें तेंच्यो धमक्यो येता आनी धमक्यो येयल्या नंतर हे लोक तेंच्या पासून कार्यकर्त्यांक उडटा. म्हणून हांव प्रखरपणान जे एसओपीच्या दृश्टीकोनान जे 5 लोक धाडपा ते म्हाका फायदेशीर ठरले अशें हांव म्हणटां. म्हाकाय म्हणूंक ना, गोंयच्या आम आदमी पक्षाच्या सगळ्या लिडर्सांक हें फायदेशीर ठरलां. आमकां शक्ती दाखोवन प्रसिद्धी घेवपाची ना, आमकां विदावट प्रसिद्धी आमकां सिद्ध जावपाचें आसा. आनी हांव तुमकां एक ठामपणान सांगता, गोंयान जे येणारे 22 राजकारण आसतलें हें अरविंद बाब केजरीवालाच्या वैचारीक पातळीचेर आम आदमी पक्षाचें नेतृत्व सिद्ध जातलें. कारण तुमकां दुसरें सांगता की अरविंद बाब केजरीवालान अमित पालेकर जो सीएम फेस म्हणून डिक्लेअर केला, खंयच्याच पक्षांनी अजून पर्यंत करूं ना. सत्ताय ते जेका थोड्यो गोश्टी कळना अशा पद्दतीचें सीएम पद हांगा भोगलें गेलें. कारण आमी म्हणटात जाणटेले, पूण एक मनीस हो वर्सांनी म्हातारो आसता, पुणून जाणकारा प्रमाणे तो जाणटो आसता. आमी म्हणटा शिवाजी हो जाणता राजा, शिवाजी म्हातारो नासलो पूण शिवाजी जाणटो राजा आसलो. पूण गोंयांक जो राजा मेळ्ळा तो अनुभवी, जेका अनुभव ना, फक्त एक सत्तेक लागून खंय तरी पदां मेळटी आनी ते. पूण ह्या पदां मेळ्ळ्या नंतर सत्ता चलना. सत्ताक जर चलयतलो, राजकारण जर चलयतलो, तर राजकारणान थोडो तरी अनुभव जावप. राजकर्त्यां कडेन जेन्ना वयता तेन्ना सर्वसामान्य मनीस आपलो गांवचो मनीस आसा काय कितें ओळूच ताका सांगता, बाई मातशें दोतोराक सांग किंवा पात्रांवाक सांग किंवा मिनिस्टराक सांग. अशें सांगपाक मनीस ह्या राजकर्त्यांनी दिले ना. हेका कारण दुसऱ्या मतदारसंघांतून जेन्ना म्हाज्या प्रिय मतदारसंघान हे राज्य केलें आनी ते राज्य करता आसतना तेंच्यांनी आमच्या सर्वसामान्य मतदारांक वेठीक धरले. म्हणून गेलीं 15 वर्सां जालीं प्रलंबीत जो प्रश्न जो आसा तो अस्तित्वान म्हणजे तसोच विखुरलो गेला. हांव एक प्रामाणीकपणान सांगता, आज बेरोजगारीचो जो प्रश्न आसा तो तसोच आसा. कारण म्हाज्या मतदारसंघान नायलन 6 जो प्रकल्प आसलो तो पॉल्युटेड म्हणून धांवडयलो. गेलीं 25 वर्सां जालीं 12,35,000 स्क्वेअर मिटर आशिल्ल्या जागेन ह्या नेतृत्वान सर्वसामान्य नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्रीज हाडपाचो प्रयत्न कित्याक जालो ना हो सर्वसामान्य मतदारांचो प्रश्न. मतदार भियाता. आयज ज्या पद्दतीन भायले जे 2 आमदार आसले, बाब दीपक ढवळीकर आनी गोविंदबाब गावडे, आमच्या एका पंचायतीचे 2 पंचांक एक कडेन दवरता, पत्रकार परिशद घेता, तेवटेंचे 2 जाण येता, हेवटेन येता पत्रकार परिशद आनी आमची झगडीं लायता. भायल्यान कोण तरी येता आनी आमच्या कार्यकर्त्यांची झगडीं लायता. हें तर स्थानीक नेतृत्व जर आसलें हें जावचें नासलें. काशिनाथ जल्मी जेन्ना आमदार आशिल्ले प्रियोळ मतदारसंघाचे तेन्ना हें जावंक ना. विश्वास सतरकर आसले तेन्ना जावंक ना. हें आतांच कित्याक म्हणजे मेजावयले केळें काडप आनी फिर्याद जोडप अशांतलो प्रकार काय कितें म्हणून सर्वसामान्य मतदारांक हांव उलो मारतां. खास करून प्रियोळ मतदारसंघांतल्या म्हाज्या प्रियोळ मतदारसंघाचो मतदार आसा हो सुशिक्षीत जाला. आम आदमी पक्षान म्हाज्या सारक्या मनशाक जेन्ना नेतृत्व दिलां तेन्ना आजून पर्यंत कोणा कडसून हांवें अशें बोट दाखोवन घेवंक ना. आजून पर्यंत अंडरग्रावंड जो करंट आसा अंडरग्रावंड करंट सरस नोनू बाब सर फुडें आमी तुज्या वांगडा आसा. प्रत्येक जाण म्हणटा म्हाका. पूण हें सगळें करता आसतना तांकां हांवें एकूच सांगलां, कितेंय तुमी करा म्हाका कांयच फरक ना. खंयच्याय राजकीय पक्षा वांगडा तुमी भोंव म्हाका कांयच फरक ना. पुणून जागृतायेन जे 14 फेब्रुवारीचें मतदान आसा, जें स्वतंत्र मतदान आसा, तें स्वतंत्र मतदान विचार करून करा. दुसरो एक सांगता तुमकां हांव, नोनू नायक आयलो तरी सरकार चलतलो, गोविंद बाब आयलो तरी तुमी आमदार जाली तरी सरकार चलतलो. पूण जर सरकार योग्य पद्दतीन चलपाक जाय तर स्थानीक नेतृत्व आसप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणून हांव सांगता, स्थानीक नेतृत्व म्हणून आम आदमी पक्षान नोनू नायकाक तिकेट दिल्या. ही नोनू नायकाक दिवंक ना, ही सर्वसामान्य प्रियोळ मतदारसंघांतल्या 30,835 मतदारांक दिल्या अशें हांव म्हणटां. कारण ज्या मतदारसंघान 7 पंचायती आसा, 55 पंच आसा, 2.5 झेडपी मेंबर्स आसा, अशा मतदारसंघान राजकीय पक्षांक एकूय नेतृत्व दी सारको मनीस मेळ्ळो ना काय कितें हो म्हाजो प्रश्न आसा. नोनू नायकाक प्रसिद्ध जावपाचें ना, नोनू नायकाक सिद्ध जावपाचो आसा. आनी नोनू नायकाक सिद्ध म्हाज्या प्रियोळ मतदारसंघाचे मतदार करतले. कारण तुमकां एक सांगता हांव, फक्त एक विचारता, सर्वसामान्य मतदारांकूय हो म्हाजो प्रश्न आसा. जेन्ना घरां वाडटा तेन्ना त्या घरांनी लायटीचें कन्जप्शन जाय पडटा, गाडयो वाडटा तेन्ना रोड वाडोवचो पडटा, पावस जेन्ना पडटा तेन्ना खोळयो काडटा, खोळयो काडल्यो, लायटी पेटयल्यो किंवा रोड वाडयले म्हणजे विकास. बेरोजगारीचो प्रश्न कित्याक सोंपलो ना? बेरोजगारीचो आजून पर्यंत रोजगारी दिवपाचो प्रयत्न कित्याक जालो ना? हांव ओबीसी समाजान काम करतां, भंडारी समाजाचो हांव भुरगो. पूण म्हाका सांग, एस टी फंड जो 12% आसा, तो एस टी फंड 21,000 कोटी जर गोंयचें बजेट, तर एस टी फंड हो 12% आसता.
12% दर आसलो 2400 कोटी वर्साक आमच्या गोंय सरकाराक मेळटा एस टी फंडांसून. एस टी फंड हो एस टी समाजाचेर खर्च करपी फंड. जर एस टी फंड जो आसा जर बाकीच्या कामांक तेंच्यांनी डायवर्ट केलोच कसो, जनरल फंड खंय गेलो? आतां एस टी समाज म्हजे बांधव आसा त्या समाज बांधवाचे उर्जिता वेवस्थेक मागीर ताका फेलोशीप आसता किंवा स्कॉलरशीप आसता तेंचे कितें घरां बांदप एस टी समाजाची तो फंड बांदकामांक कित्याक घातलो? बाणस्तारीचो जो बाजार आसा तेंच्यांनी जाहीरपणान डिक्लेअर करता आमी जो बाजार एस टी फंडांसून बांदता. एस टी फंडांसून जर येदो व्हडलो जर बाजार बांदता जवळ जवळ 40 कोटीचो, तर 40 कोटी एस टी फंडाचो थंय डायवर्ट केला एस टी फंडाचेर हो अन्याय न्हू. एस टी जर समाजाक जर तो एस टी फंड मेळप तो मेळचो ना. पूण हांव कितें म्हणटा तर प्रत्येक वेळाचेर म्हज्या आमदारान जो गोविंद बाब गावडे सांगता आमी एस टी फंड करता म्हणून जनरल फंड गेलो खंय? म्हाजो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आनी एस टी फंड वापरून आमच्या समाजाक आनी म्हाज्या प्रियोळ मतदारसंघाच्या लोकांक तेंच्यांनी पिशे केले म्हाजो जाहीर आरोप आसा. कारण एस टी म्हटल्या नंतर हो म्हाजो जो गांव जो आसा तो एस टी समाजात बांधवांचो मोठो गांव. पूण आज एस टी समाज विखुरलेलो आसा. ह्या एस टी समाजाक एकी कडेन हाडून सगळें काम करपाचो प्रयत्न जावं. हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की प्रियोळ मतदारसंघ अविकसीत मतदारसंघ विकासा कडेन हाडपाक ताका खरोखरच योगदान दिवपाक जाय. तें योगदान जर मेळपाचें आसा तर आम आदमी पक्षाचें सरकार गोंयांत येवप अत्यंत गरजेचें आसा. तुमकां सांगूंक सोदतां पयलीं 10 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें, 10 वर्सां बी जे पीन राज्य केलें. पूण ज्या पद्दतीन राज्य केलें आनी जर दिल्ली मॉडल आमी पळयतकूच गोंयांत जें राज्य आसा तें हांव आतांच ठामपणान सांगता की गोंयांत येणारी 10 वर्सां ही आम आदमी पक्षाची सत्ता आसतली. ही काळ्या दगड्यावरची रेश म्हणपाक कांयच हरकत ना. कारण ज्या पद्दतीन हांव भोंवतां लोक कितें म्हणटा की 500 लोक घेवन येता. म्हाका एक सांगा, तुमकां जर म्हाका मत मारपाचें जर आसा तर तुमी हांव तुमचे कडेन आयलो बाय म्हाका मत मार अशें सांगलें तुमी म्हाका मत मारतलें. पूण जर देशाच्या पंतप्रधानांक किंवा गांवचे 5000 लोक हांव घेवन तुमचे कडेन आयलो आनी जर तुमकां म्हाका मत मारपाचेंच ना तुमी म्हाका केन्नाच मत मारचें ना. पूण जो प्रामाणीक मनीस आसा तो प्रामाणीक मताचें नेतृत्व ह्या वेळाचेर प्रियोळ मतदारसंघान आनी संपूर्ण गोंयांत सिद्ध जातलें ह्या बद्दल मात्तूय दुमत ना. हें म्हाजें ठाम मत आसा. गोंयान आनी प्रियोळ जर विकास जावपाक जाय जाल्यार आम आदमी पार्टीन सत्तेन येवप खूब गरजेचें आसा अशें बाब नोनू नायक हांकां दिसता. तुमकां ऑल द बेस्ट तुमच्या कार्यकिर्दी खातीर.